चेंज करूया कारण खूप असं चेंज करपाक आम्ही आता मडकई मतदारसंघात आणि आमच्याकडे काँग्रेसचे मडकई कॉन्स्टिट्युएन्सीतले उमेदवार लहू मामलेदार तुम्ही आता कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला मातशें लेट जालें तुमकां कित्याक तुमची मातशी जर्नी दुसऱ्या हितून TMCन गेले मागीर थंय टायम वेस्ट जालो हांगासर काँग्रेसीन कसो रिस्पॉन्स आहा तुमकां मडकई पळय हांगा काँग्रेसीन रिस्पॉन्स तरी आमकां पॉझिटीव दिसता एक्चुली आमकां आतां कळना कितें जातलें तें खुबश्यो पार्टी आसा आनी लोकांचो एक डिमांड कितें आसा प्रायमरी हाजेर की लास्ट 5 टर्म्स एक आमदार आसा तो त्या आमदाराच्या हेतून डिवेलपमेंट आसा फिजिकल जिओग्राफिकल डिवेलपमेंट कांयच जावना फॉर एग्जांपल रोड्स 5 टर्मा उपरांत एंटी इनकमसी दिसपाक लागल्या लोकांक चेंज जाय आनीक रोड्स वॉटर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय लोकांचो सो मेनी इयर्स एक डिमांड आशिल्लो की मडकई टू कोर्तालीम तो ब्रिज जर जालो जाल्यार सगळ्यांक लागीं पडपाचें तो सुद्दां फुलफील जालो ना हेल्थ सेंटर तें एकदम डायलेपिडेटेड स्टेटीन आसा तेजेर लक्ष दिलें ना सिनियर सिटीजन आसा तेंचेर लक्ष ना यूथ तेंचेर लक्ष ना फक्त थोडे ग्रूप करप आनी त्या ग्रुपांत हें करप पूण तांकां अर्निंग कितें तें शिकोवना अजून देर आर 2 इंडस्ट्रीज मडकई आसा कुंडय आसा थंय जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडपाच्यो तो सुद्दां प्रयत्न जाल्लो ना त्या खातीर लोक सामके प्रचंड अशे नाराज आसा पूण लोकांच्या भितर मनान एक भिती आसा भंय कसलो की कोणाक मारीत खून करीत तनुजा मर्डर प्रत्येक कडेन गेले थंय आमकां तनुजा मर्डराचो हें सांगता कित्याक तरी रिवेंज घेवपा खातीर तनुजा मर्डर जाल्ली तें लोक सांगता म्हाजेर गाडी घेतलेली घालपाचो प्रयत्न केल्लो ते लोक याद करता म्हाका लोक याद करता मडकईचे कळ्ळें न्ही तूं भियेना काय म्हणटा आनी हांव ताका सरळ सांगता हांवें भिवपाचो कित्याक काय म्हणून म्हाका खबर आसा की हांव सदांच एक डायलॉग म्हणटा सांप कोण नोचने वाले गिदड कभी शेर नहीं बनते म्हणून ते कितें ते म्हाका खबर आहा न्ही ते तांकां फक्त सोरपाचें हें करून खावपाचें ते खंय शेर जातले आनी अशे तरेन एक प्रचंड नाराजी लोक उलयता आनी तातूंत सेकंड हें कितें जालां तृणमुला बरोबर ताणें अलायन्स केल्या बरोबर हय खूब नेगेटीव हें जालां सो पीपल हॅव डिसायडीड टू हॅव ए चेंज सेकंड लोकांचो कितें आसा 5 टर्म तूं रावला आतां तूं तुज्या भुरग्याक फुडें काडटा बाकीच्या लोकांनी करचें कितें ताजे बरोबर पंच आसा सरपंच आसा बाकीचे पोटेन्शियल आशिल्ले लोक आसा त्या लोकांनी करप कितें हो तेंचो डिमांड आसा सो ह्या वेळार जर ताका हें करिना वडयना जाल्यार हें परत तें डायनेस्टी पॉलिटिक्स जातलें व्हेरी हें कितें राजेश कवळेकर म्हणटा तांचे बरोबर एक पंच आसा तेज्या बद्दल उलोवप कशें चल्लां चर्चा कितें चल्लां ताका जर झडपी करीत तो रोखडो आमदार जावपाक सोदतलो म्हणून ताका झडपी सुद्दां करप ना तूं सरपंच आसा तो बरो आसा अशी एक मेसेज ताका दिता सो एक लोकां मदीं नाराजी खूब आसा त्या खातीर म्हाका दिसता हे एंटी इनकमन्सी खातीर आमकां काँग्रेसचो कॅन्डिडेट येवंक शकता वी हॅव टू कॅपिटलायज इट ओके तुम्ही आता फिरपाक स्टार्ट केला पण लोक तुमचे कडेन इंटरॅक्ट जाता आसले खुबश्यो गजाली सांगतात कितें बेजीक खूब लोक इंटरॅक्ट जाता तातूंत म्हणटा ते सगळे भुरगे बेकार आनी जे पळय कोणी थंय वचून हें करता राजा कडेन वचून जशे याचक्ष कितें घेता ते लोक चडशे सोरो पिवपाक तांकां एक 500 रुपया दिवप 200 रुपया दिवप आनी सोऱ्याक वेसनाक हें जाल्यार आनीक इतलो सोरो पिवन सुद्दां खूब विडो सुद्दां जाल्या हें सिच्युएशन हांगा मडकय पळोवपाक दिसता विलेजींनी सगळ्या मडकयचें चित्र वयल्यान दिसता तशें ना म्हणटा ना 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 म्हाका सुद्दां दिसतालें वेन आय वॉज MLA म्हाका दिसतालें मडकय म्हणजे एक 15 वर्सां PWD घेवन एकटो हें करता जाल्यार तो मडकय मतदारसंघ सामको एकदम चकचकीत जातलो असो दिसतालो पण अब्सोल्युटली झिरो मडकय हेल्थ सेंटराची हें पळयत परिस्थिती पळयत भितरले सगळे गांवचे रोड जर पळयत उदकाचें पोजिशन पळयत वॉटर सप्लाय किंवा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय घरांची तेंची हें पळयत रस्त्याचें कंडिशन पळयत म्हणजे वायडनींग बी जावं जाय आशिल्लें तें कांयच जालें ना लास्ट 25 वर्सां
हो तेंचो डिमांड आसा. भुरग्यांचो युथांचो एक डिमांड आसा की तांकां प्ले ग्रावंड जाय. प्ले ग्रावंडाचो एक 1998 काय 99 कितें तरी एक कुणय पंचायतीन एक प्ले ग्रावंड स्टोन दिसता थंय फावंडेशन स्टोन आनी तेच्या नंतर आज 25 वर्सां तो थंय कांयच ना. पयर वचून म्हाका त्या भुरग्यांनी दाखयलो हो आमकां पयलीं ग्रावंड जाय. सो हे बारीक गजाली ह्यो बारीक न्ही, ह्यो इट इज रिलेटेड टू यूथ स्पोर्ट्स आसा म्हणजे युथाचे मेंटल एज वेल एज मिनिस्टराक ते व्हडल्यो गजाली नासल्यो म्हणजे नाही नाशिल्ल्योच त्यो खंयच्यानय ते करपाक शकतले. ज्यो पळय रिटेनिंग वॉल करिनासतना पयशे खाल्या ते थंय डायवर्ट केल्ले जाल्यार तरी डेव्हलपमेंट दिसतलो आशिल्लो. रस्ते करिनासतना रिटेनिंग वॉल आनी कितें कितें स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट करिनासतना जे पळय कितें हें केल्या बिलां करून खाल्या तें जर पळयत जाल्यार कितलेशेच डेव्हलपमेंट म्हणजे पब्लीक इंट्रस्टाची डेव्हलपमेंट जातले आशिल्ले. आनी सेकेंडली कितें जालां लोकांक मदीं एक आतां भंय पडलाच की अशेंच जर कंटिन्यू जालें जाल्यार मुलायम सिंग किंवा ते लालू प्रसाद असले पळय ते टेरर करताले पयलीं राजकारणांत तशें जायत म्हणून लोक आतां मडकयचे सामके भिवन आसा. उलोवपाक तयार ना, मिटिंगेक येवपाक तयार ना, कारण आमी तुमकां सायलंटली वोट करता. दीस इज देयर हें. लॉ एंड ऑर्डरचे म्हणटा पळय न्हू मारीत जाल्यार बी अशें ही सिच्युएशन आहा मडकय म्हणजे ते तुमकां इनपूट येवपाक लागलें. हय पळय आमी जेन्ना पर्सनली कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमकां ते पयले प्रामुख्यान उलयता ते उलयता लोक उलयता तनुजा मर्डर केस जाल्ली ती कोणें केल्ली ती तांकां खबर आसा म्हणटा ते. पूण त्या वेळार गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीनी आमकां हेल्प करूना. रायट पर्सनाक म्हणजे खरो कल्प्रीट कोण आसा ताका बूक केलो ना बिकॉज ऑफ फेवर ऑर वॉट एवर रिजन. ते लोक म्हाका सांगता आमकां खबरूय आसा म्हणटा तालिगांव एक सुसायड जाल्ली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट सुसायड. तेय उलयता ते आमकां खबर आसा. पूण तेजे कडेन पावर आसा तो कितेंय करता नाच करता आपल्याक सुद्दां नाच करतलो म्हणटा असो एक भंय आसा. आनी लोकां मदीं एक हें आसा की तो कितेंय करपाक शकता. डेड बॉडीची फिंगरप्रिंट घेवन पोचोवपाक शकता. पावर ऑफ एटर्नी तुजी पावर ऑफ एटर्नी घेवन हांव म्हाकाच जागा विकता अशें जे पळय इन्सिडंट जाल्ले आसा त्या बद्दल लोकांक अवेरनेस जाल्ल्या लोकांक खबर आसा. लोक कुजबूज करता तेजे बद्दल पूण फक्त ओपनली उलयना. ओपनली उलयल्या बरोबर जाता कितें तेजो हें बंद. तो जर खंयचो धंदो करता जाल्यार तेज्या धंद्यार वचूं नाका, तेज्या धंद्याक गिरायक घालूं नाका. एकट्यालो टँकर आशिल्लो ताणें अशेंच कितें तरी उलयलें आनी तो टँकर PWDक चलतालो तेजो कॉन्ट्रॅक्ट बंद म्हणजे तेजो रिवेंजफूल हय तेजो टँकर घरा कडेन अजुनूय कुसता. हें सिच्युएशन मडकय आसा. म्हाका दिसतालें कितें हें मडकय आसचें ना बाकी खंय आसतलें म्हणून पूण मडकय परिस्थिती लोकांची सामकी एकदम बिकट आसा. एकदम लाचार अशें करून दवरलेलें आसा आनी ते लाचारीक दिसता. प्रत्येक जाण उलयता आमकां थंय आपयता आनी थोड्या लोकांक पयशे थोडे कितें दिता आनी बाकीचे चला फाल्यां या म्हणजे डेली तेज्या दारान हजेरी लावपाक जाय. आनी कोणाचो नंबर लागता ताका मेळ्ळें, नंबर लागना ते गेले नेक्स्ट डे. अशें करून ते 5 वर्सां काडप. ओके तुमी जेन्ना आतां लोकां कडेन वयता तेन्ना तुमी कितें तुमच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान कितें लोकांक आमी लोकांक सांगता कितें जाणा पयलीं आमी लाचार जेन्ना पळय जाता न्ही तेन्ना आमी कमी पडटा. लाचार जाले बरोबर आमकां मोरालिटी उरना कसलीच कोणाकच कांयच क्वेशन विचारपाक. वेर एज आय एप्रिशिएट सम पीपल आय डोंट वॉन्ट टू नेम देम. कुणय जालें, कपलेश्वरी जालें, कवळें जालें, रामनाथी जालें, तळावली जालें, जे आपले होल्ड आसा थंय त्या लोकांनी जे पळय कोण भोंवता तेजे तो कित्याक येवना काय म्हणटा ते कॅन्डिडेट कित्याक येवना तुमकां कित्याक धाडला तुमी कित्याक आपले रिप्लाय दितले. 5 वर्सां जालीं तुमकां हांगा स्लॅब घाल म्हणून सांगलो कित्याक घालूं ना. तुवें आपल्याक नोकरी दिता म्हणून सांगली 25 वर्सां जालीं कित्याक दिलें ना. आमी तुमगेर येता तेन्ना तुमी आमकां धांवडायता आनी आतां तूं आमगेर मतां मागपाक आयला तुका कित्याक मत दिवचें. अशे लोक उलोवपाक लागले. इतले म्हणजे लोकांचो एक भंय आशिल्लो लोकांच्या मनान भंय आशिल्लो तेज्या बद्दल तो आतां थोडो थोडो कमी जाला. कारण कित्याक ते म्हणटा लहू मामलेदार जर इतले फोर्सान उलयता तेंचे बरोबर इतले धीटपणान उलयता
जाल्यार आमी कित्याक उलोवचें न्ही. वी हॅव टू सपोर्ट लव मामलेदार अशें त्या लोकांचो स्टँड आसा. तुम्ही थंय एंट्री मारल्या उपरांत मातशें मुळां हल्ल्या न्ही 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 एक एंट्री मारल्या उपरांत लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडला. लोकांक दिसलें की एक मनीस धीट उलोवपी कांयच तेंचे बद्दल भिवपी न्ही असो जो तांकां जेन्ना लिडर मेळटा तेन्ना पीपल सपोर्ट अस. आनी इन एंटायर गोवा नोज दॅट आय एम लिडर नॉट डिलर. तुम्ही जेन्ना निवडून येतले पळय न्हू फर्स्ट थोडी कामां जी प्रायोरिटीचेर करतली ती सांगपाक शकतले. पळय प्रायोरिटीची कामां आसा हो ब्रीज म्हणटा गव्हर्मेंटाक गोवानूच करपाक जाय. तेजो प्रायोरिटीचेर प्रपोजल घालप तेजें करपाक हें काम. आमकां हेल्थ सेंटर पळय आसा एक मेन इम्पॉर्टंट तें अपग्रेड करपाक जाय. सेकंड हांवें प्रॉमीस केलो लोकांक सिनियर सिटीजनाक होम मेडिसीन म्हणजे होम हेल्थ फॅसिलिटीज दिवप. इवन डॉक्टर थंय वचप मेडिसीन दिवप घरा कडेन वचून. नाजाल्यार तांकां यो हेल्थ सेंटरान यो लायनीक रावप तें अवॉयड करपा खातीर सिनियर सिटीजनाक तें करप. महिलां खातीर आमी स्कील ट्रेनींग हें सेंटर हें करपाक पळयता. आनी युथा खातीर प्रत्येक विलेज पंचायतीन ग्रावंड आसा ते डिवलॉप करप. आनी ग्रावंड जर ज्या जाग्यार दिवपाक मेळना थंय जीम दिवप गव्हर्मेंटा मार्फत प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर. आनी इतलें केल्यार म्हाका दिसता तिनूय एक हें जाता. आनी नॅचरल मागीर रोड्स जावं जाय किंवा वॉटर सप्लायची आज कठीण परिस्थिती आसा. काल हांव आंबेगाळ म्हणटा थंय गेल्लो. थंय एक 10,000ची एक टँक आसा आनी 56 घरां आसा. 56 तें म्हणटा उदकूच वयल्यान टॉपार आसा तें उदक पावना. उदक पावना म्हणजे दॅट इज देर जेन्युइन प्रॉब्लम. रोड ना थंय रोड व्हरपाक मेळना. पूण जर तुका वील पावर आसत तुका जर इंटेंशन आसत लोकांचें बरें करपाचें जाल्यार यू कॅन डू इट. आय नो दॅट फॉर शुअर. ओके लास्ट एक गजाल विचारपाक जाय. तुमी हरशीं पयलीं कॉन्टेस्ट फोंड्या केल्ले फोंडेच्यान तुमी आमदार म्हणून निवडून येयले. तुमी मडकय शिफ्ट जावपाचें कारण कितें आनी मडकय कितले कम्फर्टेबल आतां दिसपाक लागला तुमकां सारकें वोटींग जेन्ना एके विकाचेर येयला म्हणजे फुडल्या सोमारा वोटींग जाता. रायट. पळय हांव जरी फोंडा मतदारसंघान आशिल्लो पयलीं देन म्हाका त्या वेळार कळ्ळें की मागीर ऑफ लेट कळ्ळें की रवी आनी म्हाजे भितर झगडीं लावपाचो प्रयत्न जाल्लो. आनी म्हाका तें लेट कळ्ळें आनी त्या खातीर हांवें रवीकूय म्हटलें सॉरी आय एम सॉरी फॉर दॅट. हें म्हाका केन्ना कळ्ळें म्हाज्या आनी म्हाज्या सोयऱ्यां भितर म्हाज्या क्लोज फ्रेंडां भितर जेन्ना झगडीं लावपाची ह्या मनशान सुरू केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो ब्रिटिशर म्हणून डिवायड एंड रूल एकदम डिविजन जालें की ही कॅन रूल ही थिंग्स. हें जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना आय डिसायडेड नॉट टू कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट रवी नायक. रवी नायक आय न्यू तो खंय तरी फोंड्यानूच कॉन्टेस्ट करतलो. सो आय वॉज प्रिपेरींग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम मडकय. आनी मडकय जातलें अशें म्हाका हें आशिल्लें होप्स आशिल्ले. कारण लोक म्हाका लोकल भुरगे सांगताले की लोकांनी म्हाजो पळयल्लो 5 वर्सां म्हाजो स्वभाव पळयल्लो. लास्ट 5 वर्सां हाव एग्रेसिवली आय वॉज फायटींग वीथ आय एम नोन एज फायटर. इन एंटायर गोवा नोज मी एज ए फायटर. आनी ते फायटर आसल्या कारणान युथांक एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळो असलो आमकां लिडर जाय. आमकां तो लाचार करपी लिडर नाका आनी तूं यो अशें म्हणून युथांनी म्हाका इनवायट करून हांगा हाडला. ओके लास्टली खुबश्यो पार्टी इलेक्शनाक देंवल्या. खुबशे इंडिपेंडंटूय सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 5 वयर कॅन्डिडेट आसा. सो अशा टायमान वोटां भितर स्प्लीट जाली जाल्यार मडकय भितर जर वोटां भितर स्प्लीट जाता जाल्यार तेजे इक्वेशन्स कशें आसतले आनी लास्ट तुमचे वोटरांक मडकयच्या वोटरांक तुमची मॅसेज कितें आसतली उलो कितें आसतलो. पळय हें डिविजन ऑफ वोट्स जातलेंच पूण तें म्हाका दिसना काँग्रेसीक डॅमेज जातली म्हणून. काँग्रेसीचे वोट्स आसा ते काँग्रेसीक मेळटलेच. पीपल आर अगेन्स्ट BJP फॉर सो मेनी रिजन्स. एक म्हणजे म्हारगाय, दुसरं म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तिसरं म्हणजे बेकारी, तिसरं म्हणजे फक्त आपले पुरतेच हें करपाचें आनी 5वो रिजन आसा पयशे आसल्यारूच जॉब मेळटा. हें जी पळय मॅसेज आसा ती त्या खातीर BJPक लोकांनी नाकारल्या. गोंयभर लोकांनी नाकारला. काँग्रेस हो अल्टरनेटीव हेंय लोकांक खबर आसा. TMC जी पळय पार्टी नवी म्हणून आयल्या दॅट इज सपोर्टींग BJP. जरी ते काँग्रेस म्हणटा पूण दे आर सपोर्टींग BJP. हांव कित्याक परत तुमकां सांगता
की लास्ट फोर मंथ्स TMCन कितें केलां, ओन्ली काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट लिडर्स फोडल्या. केन्ना तेंच्यांनी BJPचो एक लिडर अजून फोडूना, एक लिडराक तेणी घेवना. सो दॅट इंडिकेट्स तेंचें इंटेंशन कितें, काँग्रेसीक डॅमेज करपाचो. आनी वेरेज ममता बॅनर्जी वेस्ट बेंगालाक गेले तेन्ना आमकां सांगलां शी डजंट हॅव मनी. तर ही आयपॅक एजन्सी आसा TMCन अपॉयंट केल्या म्हणटा ती कोणें केल्या, तिका पयशे कोण दिता? एटलिस्ट 5 to 6 crores पर मंथ इतले तेंचो एक्सपेंडिचर आसा. ते पयशे दिता कोण? हें हांवें ईडीक पयलीं लेटर केलां. ही फायंड आवट हू इज फायनान्सींग ऑल दीस कंपनी म्हणून. त्या खातीरूच म्हणजे समबडी इज बिहायंड इट. कोण बिहायंड आसा तेज्या आयपॅकाक पळय फायनान्स करपी, हें सोदून काडपाची गरज आसा. आनी इट इज ऑबवियस की BJPचेच खंय तरी तातूंत रोल आसा, फक्त हेचो काँग्रेसीक डॅमेज करपा खातीर. पण पीपल ऑफ गोवा आर व्हेरी श्रूड, व्हेरी वायज. दे वील वायजली वोट फॉर काँग्रेस आनी काँग्रेसीच निवडून येतली. कारण दुसऱ्यो पळय पार्टी आसा तरेतरेच्यो, त्यो तांकां दिसता कितें, त्यो धरल्यो की आपली म्हणजे काँग्रेसची मतां उडटली. नो मडकयचें जर एग्जाम्पल घेवपाक गेले, फाटले खेपो MGन 18,000 काडलेली. हीच 18,000 आमी सगळे काडटले न्ही, कुशीक काडटले. सो हू इज लुजींग? वी आर नॉट लुजींग, वी वील बी गेनींग. RG वील बी गेनींग. म्हणजे ऑल पार्टीज वील बी गेनींग समथींग. आनी हेजे वयल्यान हें जाता कितें, जो पळय 8-9 हजार मतां काडटलो तो कॅन्डिडेट जिखतलो. आनी म्हाका गॅरंटी आसा काँग्रेसची जवळ जवळ 9,000 मतां पयर लोकसभेक पडल्या काँग्रेसीक. त्या खातीर म्हाका दिसता पीपल वील वोट फॉर काँग्रेस. आनी पीपल ऑफ गोवा आर व्हेरी वायज आनी दे वील वायजली वोट फॉर काँग्रेस फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा एंड गोवन्स.